सगळे विराम मिसाचे सुवाते गायन गावया. सो देव आमचो बाप पान 3 A6 पेज 3. देव आमचो बाप तूं आमचो बाप, देव आमचो बाप तूं म्हजी भय, जेजू आमचो बाप आमी एक, जेजू सोगी आमी सोगी एक, देवा उतोराय कोटा देना आमी एक, जेजू सोगी एक, ताच्या नांवान प्रार्थना देना आमी एक, जेजू सोगी एक. देव आमचो बाप तूं म्हजो बाप, देव आमचो बाप तूं म्हजी भय, जेजू आमचो बाप आमी एक, जेजू सोगी आमी सोगलीं एक. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुका जेजू पादी संपलोल्या कामिलो फेर्नांडीस हाचे पासत आमी एमीच भेटयता. त्याच बरोबर निकिता जोसफीन फेर्नांडीस आपलो वाडदीस संभ्रमता. देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक ह्या मिसांत आमी मागता. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाळ बाबा भयणानो, जेजू आमकां आज प्रश्न करता, तूं म्हजो मोग कोताय? डू यू लव मी? आमच्या जबाबा प्रमाणे आमकां उलो मारता, म्हजो मोग कोताय जाल्यार तुज्या हातान घातलोली मेंढरां शेडयो राख. जायती पावटी आमची जबाबदारी आमी सोडून दिल्या. असल्या पातकांची दूख धरून खालतिकायेन देवाच्या आनी एकामेकाचे बक्षणे मागुया. हांव पातकी सोदविदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट जावन बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. हे पासो भाग्य सदां साकवार बरी सगळ्या गुरकांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थया. बापा, तुज्या पुता जेजूक मोहिमेवंत करून आनी पवित्र आत्म्यांक धाडून सर्गीचीं दारां तुवें आमकां उगडलीं. येद्या व्हडट्या देण्याची वांटेली जाल्ले वरवीं
आमची भक्ती फळाबरीत जावं आनी आमचो भावार थीर जावो. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळ्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. धोरणदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. थोड्या दिसां उपरांत फेस्तुसाक भेट करूंक आग्रिपा राजा आनी बेर्नीस शेजाऱ्याक आयलीं. ती हांगा जायते दीस रावलीं आनी फेस्तुसान पावलूचो प्रश्न राजा फुडें घालून अशें म्हणलें, हांगा फेलिक्सान कोयदी दवरलेलो एक मनीस आसा. हांव जेरुसल्याक आसलो तेन्ना जुदेवाच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी जाणट्यांनी ताचेर आरोप घालून कास्तीचें फर्मोण मार म्हूण म्हजे लागीं मागलें. गुन्यांवकार आनी आरोपी एकामेकाक मेल्या बगर आनी जाचेर गुन्यांव थापतात ते सिद्ध करूंक गुन्यांवकाराक संदी दिल्या बगर ताका सुटका दिवंक रोमकारां मदें संवय ना म्हूण हांवें तांकां सांगलें. म्हणटूच ते हांगा म्हजे बोगलेक आयले आनी वेळ इबाडी नासतना दुसऱ्या दिसा न्यासोद्रेर बसून हांवें त्या मनशाक भितर हाडूंक लायलो. ताचे आरोपी थंय आसले, पूण हांव रावतालो तसले आरोप तांणी ताचेर तापूंक ना. पूण ताच्या धर्म विशीं आनी जेजू म्हणलेल्या कोण एकल्या विशीं ताचे कडेन तांची उजत जाली. हो जेजू मेल्लो पूण आतां पुनर्जिवन जाला म्हूण पावलू कात्रेन सांगतालो. हो तोणटो कसो सुटावो कोचचो तो नोकडो जावन हे विशीं जेरुसल्याक वचून थंय न्हीद करून घेवची खुशी आसा काय म्हूण हांवें पावलू कडेन विचारलें. पूण भोव श्रेश्ठ सम्राजान आपली न्हीद कोची म्हूण पावलून मागलें देखून ताका शेजाऱ्याशी धाडीसोर बोनकोणीन दवरूंक हांवें फरमायलें. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या तीर शिवासनार बसला. सगळीं म्हणया, सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या तीर शिवासनार बसला. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर सगल्या मनान काळजान आनी सोबतेन. ताच्या पवित्र नांवांची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरो नाका. जबाब. सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या तीर शिवासनार बसला. प्रितुमे परस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भोक्ती कोत्तेल्या ताय ताचो मोग. उदेंत आनी अस्तोंत जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जबाब. सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या तीर शिवासनार बसला. सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या तीर शिवासनार बसून आपलें राज सोमेस्तांचेर चलयता. देवाचो हुकूम पाडटोल्या ताचें उतर आयकतल्या बोलवंत आनी पदवेदार दुतांनू सगळे तुमी सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब. सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या तीर शिवासनार बसला. उद्गाराक आमी सगळीं उबी रावया. पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें सांगलां तें सगोट तुमच्या मनान हाडटलो. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं.
Złowa pormoli Jezu Chrystacie शुभ वर्तमान Wojna ducha sobie. नास्तो जातोच जेजून शिसा पेद्रूक म्हणे सिमांव जुवांवाच्या पुता आमचे परस तूं म्हजो अदीक मोग करताय. ताणें ताका म्हळें ओय सायबा हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हळें म्हजी मेंढरां राख. दुसरे फावटी ताणें विचारलें सिमांव जुवांवाच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय. ताणें ताका जबाब दिलो ओय सायबा हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हळें म्हजी मेंढरां राख. ताणें ताका तिसरे फावटी विचारलें सिमांव जुवांवाच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय. तूं म्हजो मोग करताय अशें आपणाक तिसरे फावटी विचारलें देखून पेद्रूक खोंत जाली आनी ताणें प्रतिपाड केलो सायबा तूं सगलें जाणय. हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हळें म्हज्यो शेळयो राख. हांव तुका सच सांगता तूं ल्हान आसलोय तेन्ना तुज्या पेंगटाक बांदतालोय आनी तुका जाय थंय तूं वेतालोय. पूण तूं म्हातारो जातोच तुजे हात विस्तारतलोय आनी दुसरो कोण तुज्या पेंगटाक बांदतलो आनी तुका नाका थंय व्हरतलो. कसल्या मोन्ना वरवीं तो देवाक महिमा दितलो आसलो तें दाखोवंक जेजून अशें म्हळें. उपरांत म्हळें म्हजे फाटल्यान ये. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Akami tuka Krista. मोगाळ बाबा भयणानो आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू 3 फावटी पेद्रूक विचारता तूं म्हजो मोग करताय. थोडो इल्लोसो बॅकग्रावंड आमच्या मनान घेतल्यार बरो. लोक म्हाका कोणसो धरता ह्या प्रश्नाक जायते जबाब मेवले. जुआंव बातिस्त जेरेमियास एक प्रवादी अशें लोक म्हणटा. पूण तुमी कोण म्हणटात. तेन्ना पेद्रू जबाब दिता तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत तूं मागलोलो जो येवचो आसा तो. आनी तेन्ना जेजू ताका म्हणटा पेद्रू तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो. आनी तें जाल्या उपरांत मागीर इतली जबाबदारी ताका दिल्या उपरांत जेजू आपणाच्या मोन्नाची खबर करता. आनी मोन्नाची खबर करता तेन्ना पेद्रू म्हणटा ना तुका आमी मरूंक दिवचे ना. तेन्ना जेजू म्हणटा खडसर म्हजी सोशिलो सयतना आतां म्हणलां तूं भागी पवित्र आत्म्यान तुका हें थावें केलां रोखडेंच नेक्स्ट टायम गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर सेटन. पूण पेद्रू जेजूचो मोग करतालो. पेद्रून जेजूक 3 फावटी नाकारलो. पयले फावटी बिश्टो म्हणजे वळखत ना ताका हांव कोण तो म्हणजे बिश्टो सांगो. दुसरें सुपताखाल अंडर ओथ. थर्ड टायम अंडर ओथ एंड कर्स. एकदम गंभीर परिस्थिती पेद्रूची. पूण मागीर कोम्यान साथ घातलो तेन्ना पेद्रू गमता ताका आपणें खरेंच आपणें वायट केलां म्हूण आनी आपले पातोक रोडटा. आनी परतून हे भाशेन जेजू सगळें संबंद बांदता. आतां जिवंत जाला जेजू. जिवंत जाल्या उपरांत ताका विचारता पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय. तोच पेद्रू ताणें 3 फावटी ताका नाकारलेलो ताका 3 फावटी तो प्रश्न करता पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय. आतां मोग करताय टू लव. डू यू लव मी डू यू लव मी डू यू लव मी इजी. तूं म्हजो मोग करताय. पूण ग्रीक भाशेन समजोवपाक एकदम गरजेचें. हांव ग्रीक शिकोवंक ना पूण ही कॉमेंट्री ताचे वरवीं वाचून हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. लव हॅज गॉट 4 मिनिंग्स. एरोस म्हणजे रोमॅन्टीक लव. दुसरो आसा तो स्टॉर्जिया म्हणजे आवय बापूय भुरग्यांचो मोग करता. भुरगीं आवय बापायचो मोग करता ते भाशेन फॅमिली लव. थर्ड फिलिया इश्टांचो मोग आनी थर्ड फोर्थ आगापे अनकंडिशनल मोग.
जेजू ताका विचारता तेन्ना सिमोनाक तूं म्हजो मोग कोताय तेन्ना आगापे मोग अनकंडिशनल लव जसो जेजून आमचो मोग केलो म्हणजे जेजून आमच्या मोगा पासत आख्खें जिवीत जोडिल्लें कुर्सार मेलो नो कंडिशन आमी बरी आसा बरी ना तें कांय ना अनकंडिशनल लव आतां जेजू पेद्रूक प्रश्न करता तेन्ना ही इज यूजिंग दॅट डू यू लव मी तूं म्हजो मोग कोताय आगापे अनकंडिशनल लव पेद्रूचो जबाब फिलिया आय लायक यू अनकंडिशनल म्हणना तो कित्याक तो आपणाचें जिवीत जाणा हांव मोग कोत्ता तुजो पूण तूं विचारताय त्या प्रमाणे हांव तुजो मोग करिना हांव मोग कोत्ता एक इश्ट कसो आय लायक यू आनी जेजू ताका म्हणटा म्हजी मेंढरां राख सेकंड टायम परतून जेजूचो प्रश्न डू यू लव मी म्हणटा तेन्ना अगेन आगापे लव अनकंडिशनल लव आनी जेजूचो पेद्रूचो परतून जबाब आय लायक यू हांव तुजो मोग कोत्ता म्हणटा तेन्ना उतरां आमची कोंकणी तीच इंग्लिशी भाशेन तीच बट ग्रीक भाशेन जर आमी वाचलें जाल्यार आमी म्हणटले आय लायक यू अगेन फिलिया इश्टा भाशेन तुजो मोग कोत्ता तिसरे फावटीन जेजू ताका प्रश्न करता तेन्ना आगापे प्रश्न करिना डू यू लायक मी पयले दोन फावटी आसा ते आगापे अनकंडिशनल थंयसर न्ही शीम मारिना तूं म्हजो मोग कोताय सांग आनी तेन्ना तिसरे फावटी पेद्रू म्हणटा तूं सगळें जाणाय म्हणजे ते दोन फावटी म्हाका प्रश्न केलो फॉर आगापे लव अनकंडिशनल लव आतां तूं तो सोडून म्हाका हे भाशेन विचारताय डू यू लायक मी फिलिया आनी पेद्रू म्हणटा ओय हांव तुजो मोग कोत्ता अगेन हीज आन्सर इज फिलिया आनी जेजू ताका म्हणटा म्हजी मेंढरां राख आनी मागीर ताका म्हणटा तुका जायते भाशेन कोत्तालोय पूण आतां तुका कोण वतले यू हॅव सेड दॅट यू लव मी बट युअर लव इज फिलिया बट युअर लव वील बी चेंज इंटू आगापे लव अनकंडिशनल लव आतां तुका जायते भाशेन कोत्ताय पूण आनीक एक वेळ येतलो जेन्ना तुका बांदतले तुका वतले तुका कुर्सार मारतले दॅट वील बी युअर अनकंडिशनल लव आनी पेद्रू सगळें हेंच घडटा जेजू भाशेन तोय कुर्सार मोरता पत्तो मोरता ताका मारता जेजू कसो मारलो जाल्यार ताका पत्तो केलो आनी ताका कुर्सार मारलो पूण पेद्रू मोग कोत्ता म्हणटा तेन्ना पयलो फिलिया म्हटलेलें पूण मागीर मोत्ता तेन्ना अनकंडिशनल लव आगापे हो मोग तो जेजूक दाखयता आमी जेजूची आपुरबायेची कसलो मोग आमी कोत्ता जेजूचो रोमॅन्टीक लव एरोस वो स्टॉर जे फामिलीचे भाशेन कोत्ता ते भाशेन वो इश्टा भाशेन वो अनकंडिशनल लव आगापे लव म्हणजे कसलेंच कंडिशन नासतना ताचो पाटलाव करूंक असल्या मोगान आमकां वाडय म्हूण ही मिसाचे बिटेंत मागुया भेटोवणेक आमी गायन गावया C20 खालवाराचो योद पान 30 आनी 6 C20 पेज 36 Miłosierdzie
तुझी पूजा करचे नीती नमस्कार काकू विवासदेवी तीच पोलिसो रोजनाची गावी भेटोय का देवा भुरगी तुझी मोगळ बाबा दयानो देव ही भेटो मी आणून तुगे ही भेटो मी आणून तुगे म्हज्या भावा भयणांनो, हे आमचें बलिदान चड पदवेदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दातले बलिदान आपल्या मानान खाली मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुविचार दवा सगळेश्वर मानून घेवन देवा, आमच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्याच्या बलिदानाचेर काकुतीची दिश्ट घाल आनी तें तुका मानता तसलें जावच्याक पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आमची अंतस्करणां नितळ निर्मळ कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं, तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराकाय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवंत जावन मरनातलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपली पदवीन स्वर्गात चडलो. अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पासकांच्या संसाराचे नदार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोद दरबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. होवी 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 आवाराचो सर्वेस्वर तूं होवी 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 आवाराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्गानी संसार पावल्या तुझ्या वैभवा तूं स्वर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्वराची नावी येता येता ताका सोय तूं स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन खोश मरण सुसूक विचारी ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमची बसत समर्पूची. तेच परी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स. नव्यांनी सासणी कोराचें रगत पातकांचें बक्षोने मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात.
Bavartazo good porgotuia. 예수 메로 예수 지원자라 예수로 명예도로 बापा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणीची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगात शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागीवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमियांव आमच्या आदारी गवळ्या आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर तांकां तुजे शागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोसडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे वेदी मोठून एकठांय जालोल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माई संगाती तिच्या पोती बागीवो झुजे बागीवोन दोन मृतांनी सुर्फ काडून तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन मुखार बाबा भयणानो हांव सदांच खुशाल जाता जेन्ना लोक मिसाक येता पूण मनजाती भायर आसूंक जाय आतां कोणाची आमची जाल्यार खबर ना ती म्हाका पूण सदांच सुणी माजरां मिसाक भायर दवरचें आनी तुमी तांकां भायर दवरूंक प्रयत्न करचे म्हाका बरें दिसना ती मिसाक ओके मिसाक लोकांनी येवंक जाय ओके जेजून शिकयल्लें मागणें बरोबर म्हणुया आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेर पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवाचें नोतरेकता तूं आमकां तुजी उदार काकलुतीन सुरपातकांतली सुटोय आनी सुर आकांतांतली वाटाय Kicie grazorki podwieni mojma tuji sasnacia sasna. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनान Amen. सुमयाची शांती सदांकाल तुमची सोबी आसूं Tuskiej sobie एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची कारुत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची कारुत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयले आमी सगळीं सुभागी Sumia, Tuže vytali oče maka pavala, protože je to tron maka palajky.
जेजुक आमच्या काळजान शेवतना गायन गावया. D9 एक तुझी आज्ञा आमकां पान 51 D9 पेज 51. एक तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मुखेलो तसोच एकामेकाचो आमी आदार करचो. एक तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मुखेलो तसोच एकामेकाचो आमी आदार करचो. बाबान तुजो मुखेलो तसोच आमचो केलोय तुवें. बाबाच मोगान तूं रावलोय तशीच आमी तुज्यान रावचे. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मुखेलो तसोच एकामेकाचो आमी आदार करचो. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मुखेलो तसोच एकामेकाचो आमी आदार करचो.
प्रार्थूया. सुर्गींच्या बापा, ह्या पवित्र गुटा वरवीं तूं आमचे आत्मे नितळ करताय आनी पुसताय. हे दिसाचें पसून घेवन सासणाचें जिवीत आमकां मेळूं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुरपदविदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखार. मोगाळ बाबा बिडानो, आज सांजे मीस आसचें ना. कोणाकूय मीस चुकलां जाल्यार सांत आंतोनीचें कपेल जी नोवेना चलता थंयसर तुमी येवचें. शेवटाक आमी गायन गावया. आर 14 जेजू काडीस तुजें, पान 182. आर 14 पेज 182. Gesù Cari